दीस दिल्या एनी डेज डेडलाईन डेडलाईन दिला जावंक न्ही जावपाक नाका म्हणून इन्क्वायरी केल्यार मागीर योग्य तरेची ब्लॅक एंड व्हायट सगळे फुडें येता न्ही आनी योग्य ते निर्णय घेवं शकता विदावट एनीथींग इन ब्लॅक एंड व्हायट हाव कॅन आय जस्ट मेक अ स्टेटमेंट तुमी फुडें रावल्या म्हणून तशें बरोबर मेडिकल सुपरिटेंडंटाक जस्टिफिकेशन सेक्रेटरी हेल्थ इन्क्वायरी करतलो पयर बी आमी इन्क्वायरी केल्या आनी एक गोश्ट आशिल्ली पयर हांवें 25 लाख हांवें ऑलरेडी दिल्ले त्या भुरग्याक आमचे जेका वी आर ट्रायंग टू सी एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज इन सिंगापूर एंड ऑल्सो विदीन द कंट्री वीच इज द बेस्ट ऑर्थोपेडिक फॉर रोबोटिक लेग फॉर द बॉय हू इज 11 years old एंड फायनान्शियली ताका सगळ्या रितीनी आमी ऑलरेडी बॅकअप डेडलाईन दिला सर म्हापसाच्या का आनी डेडलाईन ती कितले अमकेच रिपोर्ट हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरी म्हाका गावतलो आयज नाल्यार फाल्यां आनी तो मागीर करतलो तो प्रणव भट हे सगळे बसतले आनी दे वील इनिशिएट दे वील फायंड आउट सच थिंग शुड नॉट हॅपन इन द हॉस्पिटल एमर्जन्सी डेंगू लागून फोण्या एक डेथ जाला आनी ऑलरेडी सांगला आतां ते कितें स्प्रे पयलीं आमी करताले ते आतां चडशे कोण करिना फॉगिंग आतां करिना फॉगिंग आतां चडशे आमकां ते दिन ते म्हणटा दॅट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू डू इट सो वी आय हॅव आस्क्ड देम टू चेक सी एवरीथींग वॉट एवर कम्स इन फ्रंट इट इज ऑल्सो आय हॅव टोल्ड अर्बन डेव्हलपमेंट दॅट द म्युन्सिपॅलिटीज एंड एवरीथींग कारण ते म्युन्सिपॅलिटीच्या क्षेत्रांत येता ते म्युन्सिपॅलिटी क्षेत्रांत सीओ हे सगळ्यांक जबाबदारी दिवन रायट फ्रॉम क्लेनलीनस टू द ड्रेन्स टू एवरीथींग इट इज नॉट वन मॅन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी the officers also have to be accountable and let the Secretary Urban Development have a meeting of all the CEOs. I have asked him to have a meeting of all the CEOs. In that, he will address these issues and see the necessary steps. So more land you have come under NDZ. जे परत एकदा सांगता तुमकां सगळ्यांक कित्याक लोकांक मातशें कन्फ्युजन जाता शेतां जी आहा जे 1/14 रायस बरयल्ले आसा जे खजान लँड आहा जे सॉल्ट पॅन्ड आहा ते रिजनल प्लॅन्साचे जे तुटी आहा ह्यो सगळे मॅपिंग जाल्ले आसा इकॉलॉजिकली वल्नरेबल म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्टॅम्प घालून आमी ऑलरेडी MUF कडेन धाडलेले आसा हे कितें आमकां करपाक जाय फॉर पॉस्टेरिटी आनी मांडुये जुवारीचे देगेक जे जे हिल्स आहा आमी तांकां सांगलें परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिवचें ना फॉर हिल कटींग फॉर एनी कायंड ऑफ ट्री कटींग वा एनीथींग आनी हिल कटींग जे कोण म्हणटा हिल कटींग बी कांयच जायना हिल कटिंगाचे परमिशनूच प्रोसेस जावंक ना तर कशें जातलें आनी मेन म्हणजे कित्याक तुमी एक्चुअली एप्रिशिएट मिडियान एप्रिशिएट करपाक जाय की फॉर पॉस्टेरिटी आमी प्रत्येक गोश्ट योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न